पुणेच्या राजीव कला मंदिरात आयोजित केलेल्या गोय दर्यावेळी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखड्याच्या जनसुनावणेक लोकांनी विरोध उक्तायलो। फक्त 10 मिनिटां आराखड्याविषयी माहिती दिवन मंत्री काब्राल हॉलांतल्यान पुलीस बंदोबस्ता सयत भायर सरले। CZMP मुद्द्यावयल्यान कांय लोक बेठेच जनतेक भुलयता म्हण आरोप मंत्री काब्रालान केला। RDXGOA खातीर पुणेच्यान महेंद्र गांवकार। तक्रार करूं ना म्हणून चुकला म्हणून आज हांव चुकूंक शकना। म्हजी जबाबदारी म्हाका घेवपाक जाय। म्हजी जबाबदारी हांव घेना एज गव्हर्नमेंट जाल्यार कोण घेतलो? हे घेतले कोण बोर्ड मारता ते। आनी फाल्यां जर तेंची घराचेर हात घातलो एज पर CRZ पळय कितें जाता हांव तुका सांगता। म्हजे एक कोलवा गांवांत सालसेत आसा, थंय एक NGOन कंप्लेन केली आनी थंय एक फुर्तादो म्हूण आख्खे जे घर आशिल्ले तेजे घर आशिल्ले ते मोडले। कोणे कंप्लेन केली? CRZन कंप्लेन करूं ना। CRZ आज पासून माझे कडेन केसी आसा पळय ते CRZन सू मोटो घेतले, कोणे कंप्लेन केल्यारूच घेतल्या आनी मागीर तो डॉक्युमेंट दिवंक शकना म्हूण मागीर ताका शोकॉज नोटीस दिली, डेमोलिशन नोटीस घेतली। मागीर ते डेमोलिशन ना करपा म्हूण खंय तरी दुसऱ्या कोर्टान हायर कोर्टान वयता आनी मागीर ते हायकोर्टान हायर कोर्टान जेन्ना ताका सफाय जायना डेमोलिशन नोटीस येता, मागीर CRZ मोडटा। पूण आज जर हे सगळ्यो घरां जर आमी दाखोवंक शकले जाल्यार असल्यो सगळ्यो गोश्टी बंद जातल्यो हे सांगपाक म्हाका येयल्लें आसा। हे सगळी तुमकां आनेकदा सांगता 2006, 7, 8 3 वर्सां हायकोर्टान हे आशिल्लें चालू आनी 6, 7, 8 हायकोर्टान जे प्लॅन करपाक आयले CRZ ऑथॉरिटीक आनी 3 वर्सां काडले तेणी प्लॅन करपाक। हे प्लॅन काडून तेणी पंचायतीन धाडले, कोणा धाडले? हायकोर्टान धाडले, आमी धाडूंक ना, CRZन धाडूंक ना। आनी पंचायतीक सांगलें की हे जर सगळें सारकें तुमकां दिसता कितें सारकें आहा कितें सारकें ना हे स्टॅम्प करून परतून CRZाक धाडा। एकूय पंचायतीन तेन्ना दिवं ना, एकूय पंचायतीन दिवं ना। आतां ते दिवं ना म्हण हांव ते सोडून दी। आतां हांव सांगता परतून की पंचायत स्वताक दिसता लोकांक घ्या आनी तुमी प्लॅन करा आनी एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक दिया, CRZाक न्ही। म्हणजे हो चुकला तो ड्राफ्ट। आतां बाब काब्राल मिनिस्टर घेवन गोंयभर भोंवता, हे फर्स्ट टायम अशें मिनिस्टर भोंवता। आतां बाब काब्रालान इतली इनिशिएटीव घेतल्या त्या प्रमाणे लोकांनी बी सारकी स्टडी करून आपल्याला कितें चुकलां हें घालपाक जाय आनी तांणी घालून घेवपाक जाय। आनी हे पंचायत लेवलाचेर बसून ते पावतले अशें तेणें आतां सांगलां। पंचायत लेवलाचेर वयतले ते त्या वेळार पंचायती लोकांनी ते सारकें पळोवन तेजे ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आहा तें दिवन बरोवन दिवन मागीर ते म्हणटा इम्प्लिमेंट करतले। तर इम्प्लिमेंट करतरीच तेवूय आमी पळोवपाक जाय इम्प्लिमेंट केले काय ना। त्या प्रमाणे ताका टायम आसतलो आनी सजेशन दिवपाचें, म्हणजे आमी सजेशन दिवपाचें। कारण हांवें तो हें पळयलो तेन्ना ते हे आमकां दाखयलें पयलें तेन्ना आमकां ऑफिसांत दाखयल्लें हांगा सेक्रेटरिएटान। त्या वेळार हे कोण ना हे बोवाळ करता ते कोण नाशिल्ले, तो एकटो बेश्टो म्हणटा असेंब्ली व्हरून असेंब्ली कित्याक हांवें ऑलरेडी पळयलो तो। म्हाका लागतालो एक फक्त खांडेपारा रिवर, पूण आयज हे आमी पॉलिटिकल हे म्हणटरीच आमदार म्हणटरीच आमकां गोंयभर कितें आहा तें लागता। पूण अशें लोकांक कोणे तरी मिसगायड करपा जाय, तें करूं जायना। म्हाजें नांव गुरदास नायक, हांव उणीर गांवचो। आयज आमचो सगळो लोक ह्या प्रोटेस्टाक शामील जाल्लो आसा। कारण इतलेंच जो प्लॅन काब्रालान दाखयला तितून आमच्या उणीर गांवची एक घर उरना। तर हांव पत्रकार माध्यमांतल्यान तेंचो कितें फुडलो प्रोसेस आसा तो एक पत्रकार माध्यमांतल्यान फोंडेच्या लोकांक तशेंच सबंद गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदता। तुमी पळयात फोंडे वाठारांत आमचे रस्ते व्हडले जाता, आमची एंटायर घरां CRZाक घातल्या कारण तांकां दर्यादेगेर कोळसो हाडपाची गरज आसा। कोवळ्या टू खडपाबान एक व्हडलो बायपास केला, थंयच्यान एक रोड एक तेंच्यांनी जातलो म्हणून एक अप्रुवलाक घातला। आमचो उणीर टू करंजाळ बायपास रोड बरो व्हडलो केला। जर उणीर वचपाक हे जो रस्तो आसा जाल्यार तो ब्रिज केलो तो व्हडलो केला। आमची झाडां जी खारीकुशीची झाडां आसा ती सगळी कापून नाशाडी करून ते कोळसो हाडपाक सोदता। आनी जो प्लॅन काब्रालान दाखयला तो 1972चो प्लॅन आसा आनी तेजेर गुगल अर्थ मॅप फोटो काडला आनी तेजेर मर्ज केला। हो केलो तो गोंयच्या लोकांनी करूं ना, हो केलो तो चेन्नय बसले त्या लोकांनी केला। आयज आमची मागणी फक्त इतलीच आशिल्ली, जो काब्राल फाटल्या दिसा CMानूय म्हटलें की आपल्यान तो प्लॅन स्क्रॅप केला जाल्यार हो काब्राल तेगेल्याच कॅबिनेटाचो मनीस कित्याक प्रेजेंटेशन दाखयता, तो कितें दाखोवपाक सोदता? जाल्यार आमची एकूच मागणी आसा, काब्रालान तेगेले टेक्निशियन आमच्या गांवांत धाडचे, जे गांवांक एफेक्टेड जाता, जे गांवांक कोस्टल झोनाचे मार्क केल्या ते लोकां मुखार धाडचे, ते लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवचे आनी प्लॅन केले। आमी रिक्वेस्ट केल्ली काब्रालाक की ते परत प्रेजेंटेशन दाखय म्हणून, पण तेणें तें दाखोवना, आपली शाणपणां सांगपा लागलो। माझे नाव ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे।
हो जो प्लॅन जो केला हांव स्पेसिफिकली सांगता बांदोड्या गांवचो. बांदोड्या गांवच्यान आमची जुवारी न्हंय व्हांवता आनी ह्या प्लॅनाचेर दाखयल्या मांडवी न्हंय. म्हणजे कितली फटिंगपणां जावं कितल्या हलगर्जीपणान हो प्लॅन तयार केला हो ह्या एका गजालीचेरूच कळटा की जंयच्यान जुवारी न्हंय व्हांवता थंय मांडवी न्हंय म्हणून दाखयल्या. म्हणजे जे कोण बसल्या थंय चेन्नय तांकां सारकें खबर ना की बाबा थंय न्हंय खंयची आसा ती. आनी हे असले लोक आमच्या ह्या गोंयचो इतलो म्हत्वाचो प्लॅन तयार करता. हेजे वयल्यानूच ह्या सरकाराची फटिंगपणां उक्ताडार येता. हे प्रेजेंटेशन म्हणल्यार एक फार्स करून उडयला तेंच्यांनी. म्हणजे थंय वचून दाखयतले फक्त की आमी पब्लीक कन्सल्टेशन केलें जे गरजेचें आसा हो प्लॅन नोटिफाय करचे पयलीं आनी सांगताले की आमी लोकां कडेन उलयले प्रेजेंटेशन दाखयलें आनी आमी हो प्लॅन नोटिफाय केले म्हणून. आमी हेच सांगपाक सोदता की तुमी गांवांत येया. जंय तुमी जुवारीच्या जाग्यार मांडवी दाखयली आमी तुमकां दाखयता बाबा ती जुवारी व्हांवता थंय कितली घरां आसा. 1971चो प्लॅन तुमी घेता आनी थंयची घरां दाखयता. आतां थंय कितली घरां आसा ती येवन थंय तातूंत जो तो टायम वेस्ट करता पळय तो ते टायम वेस्ट करपाचो बंद कर. विलेज लेवलार यो आमी सगळे तुमकां ज्या परीन हेल्प करपा जाय त्या परीन तुमकां गांवचो लोक विलेज पंचायत म्युन्सिपालिटी सगळे हेल्प करतात. तुमचे एक्सपर्ट्स धाडात, तुमचे जे टॅक्निकल सपोर्ट आसा तो धाडात. तो घेवन आमी बरोबर प्लॅन तयार करया आनी जी डेडलायन आसा 31 ऑगस्टाची ताज्या पयलीं प्लॅन तयार करून दिवया. ज्या भशेन तो हे चालू केला आमकां अशें दिसता की तो पर्पजली डेडलायन उडोवपाक पळयता आनी खंय तरी गोंयकारांक गोंयच्या जमिनी पासून वंचीत करपाक पळयता.